आसगाव वाठारात फाटल्या 30 वर्सां सावन सर्वे नंबर 135/1A हे जमनीत घर बांधून रावपी प्रदीप आगारवाडेकार हांचे घर मोडून उडोवपाचो प्रकार घडलो। शेनवारा सकाळी 15 बाउन्सर आणि जेसीपी घेऊन आगारवाडेकार हांचे घर मोडून उडोवपाचो यत्न जालो। हे घडणुकेची माहिती हणजूण पुलिशेक मेळ्ळ्या उपरांत ते घडणूक थळार पावले आणि घर मोडपाचे काम बंद केले। उपरांत पुलिशेन घर धनियाक तशेंच घर मोडपी दोगांकूय पुलीस स्टेशनार आफोवन व्हेले। मात पुलीस स्टेशनात वतना घर धनी प्रदीप आगारवाडेकार आणि ताच्या चल्याक बाउन्सरांनी आपल्या गाडयेत बसयले आणि ते पुलीस स्टेशनात पावलेच ना। उपरांत तांकां खंय राती उसरा घरा हाडून सोडले। आता आमची अदळ घर मोडून येयला जेसीपी हाडल्या म्हणून पुलीस हांगा येयल्ले। पुलिसांनी जेसीपीची चावी घेतल्या म्हणून सांगले म्हाका आनी कोण असले तितल्यांक पुलिशेन आपयले आनी ते कोण मानाय असले पळय तांकां घेवन ते पुलीस स्टेशनार गेले। आमकां थंय व्हरून बसयल्या, ते 3 मानायांक भितर दवरल्या आनी मेन कोण असले तांकां सोडल्या आनी हांगा मनीस धाडले, आमकां थंय दवरले आनी हांगा मनीस धाडले आनी असले थंय आख्खे आमच्या बाय आतां घर मोडून दवरला आनी म्हाजे म्हाजो चेडो आनी घोवूय मेडिकलाक धाडला, आमकां पुलीस स्टेशनार बसून दवरल्या आणि हांगासर फाटल्यान येवन तांकां सोडून तांकां काम स्टार्ट करूंक लायला आणि ते बी फोन लागना म्हणून आता तुम्ही हांगा रिपोर्टर येयल्ले तांकां कॉल केला म्हणून म्हाका कळ्ळें म्हाजो चेडो आनी हे ना तांकां दोगांयकूय किडनॅप केला। म्हाजो चेडो आनी चेड्याक आनी घोवाक तेजे किडनॅप केलो। आसा थंय आसा म्हणटा खंय यायला सांगिना पळय हांगासून ते गोवाकन चेड्याक घेवन गेले, कोण आता घेवन गेले? एक बाउन्सर आसलेले पळय ते मोठो काळ्या टी शर्टान आसलो पळय तो म्हाका आसा हवतेत आसा म्हटलं आनी दोगांयकूय घेवन गेल्या खंय आनी पळोवपूच ना, नात म्हाजे दोगूय ना, म्हाजो चेडो ना आनी हे कितें पळय हे मॅटरीन पयलीं कितें आसलेलें, फर्स्ट आमी फ्रॉम द बिगिनींग ताणें जागा घेतलेली, जागा घेवपाक कितें आसलेलें की ती सेल तो भाटकार करनाशिल्लो, भाटकार तो सेल करनाशिल्लो पण हे टायम एंड अगेन ते भाटकारा कडेन वयताले, बाबा सेल कर, भाटकार रिस्पॉन्स करनाशिल्लो। भाटकाराचें नांव क्रिस पिंटो, ओके, हो रिस्पॉन्स करनाशिल्लो, हो रिस्पॉन्स परता ते टायम एंड अगेन ते वयताली, हांवूय गेल्लो पर्सनली, तेणें म्हणपाक लागलो ना आपूण तुजे कडेन पर्सनली आपूण तुजे कडेन पर्सनली आपूण तुजे कडेन कांय रिस्पॉन्ड करना, तुमी आपलो अमको एडवोकेट आहा ताका वचून मेळ, त्या एडवोकेटाक वचून मेळ्ळे, तो एडवोकेटाक मेळ जालो ताका परती धमकी दिता, तुका ईडी धाडटले, तो एडवोकेट नांव तुका सांगना, क्रिस पिंटोचो एडवोकेट, तेणें आपल्या म्हणपाक लागलो अमको एडवोकेट धमकी दिली तिका, हय अमको एडवोकेट कडेन मेळ, हांव पर्सनली गेलो त्या एडवोकेटा कडेन, तो एडवोकेट जालो तो आपलो ईडी सीडी हें लागता म्हणटा ते लागतले, तुमचेर हें घालतले, बेनामी घालतले, दीस इज ऑल ट्रान्झॅक्शन म्हणून ताका भिवन दवरल्या। आणि अकस्मात कितें एक दीस कितें जालें की हेणी काडले समथींग क्रिस पिंटोन आनी कोण पुजा शर्मा म्हणटा ताजे कडेन सेल्डीट केले आनी परते हेणीच एसआयटीन परती तांचेर केस घातल्या, एसआयटीन हांवें डिफेंड केले, ही एसआयटी म्हणपाक लँड ग्रॅबिंग केस हेंची म्हणपालो, ही 20 वर्सां जाली 25 वर्सां जाली हांगाच रावतात, हेणी तेंचे टॅक्स भरला, हाऊस टॅक्स तेंची एनओसी आसा भाटकाराची, की एनओसी इन फेवर ऑफ प्रदीप आगारवाडेकर, तेंची सेलडीट केला आनी आयज पयलें तेणें म्हणल्यार कितें म्हणलें अबय अशें इलिगल कांयच नोटीस नासतना तेणें पळय डेमोलिशन केला। हांवें तांकां पुलीस स्टेशनार धाडलें, हांव येता म्हणून सांगून, हांव वास्कोचो, हांव येता म्हणून सांगलें, थंय पावता म्हणल्यार हेणी पुलीस स्टेशनार तांकां बसयना, हांगा परते दुसरे मेकॅनिझम यूज करून इलिगली हांगा हें सगळें डिमोलिश केलां। हे तरेन ही जो आसा पळय ही सिस्टम फूल फेल, अशें जावंक जायना। तुम्ही इलिगली तुम्ही आता येऊन तांकां नोटीस बसून दिना तुम्ही हांगा डील केला आनी तांच्या मनशां तुमी ऑलरेडी बाउन्सर हाडटा आनी तुमी तांचे एबडक्ट करून दवरता। दिस इज ऑल फेल्युअर ऑन पार्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट। हांव म्हणटा की सिस्टम फूल फेल। गोमंतक टीव्ही खातीर आसगांवच्यान स्नेहा आसोटीकार।